Jika karsan, jika monang, segle bukti, sunya tota bondika. Bawa bunyilah nabuda mayamudan sengit motan, berkam berida bideta. Bulita sunya tuce, jiwa bumokaci, तुझे ये रोटी भक्ति बुद्धि आमची भूलिता सोया तुझे जीवा बुमोकाची तुझे ये रोटी भक्ति मुक्ति आमची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमच्या सोबे आसू. जेजू आसा म्हूण खबर मेळ्ळीच एक आर मारिल्ल्याक लोक ताच्या घशेन वोवून हाडून येतात आनी जेजू ताका तुजी पातकां बोक्साली पुता म्हूण बोक्षिता आनी त्या बोक्सान्या वरवीं तो मनीस उबे रावन चलोवंक शकता. तुमचोय भावार्थ व्हरतो शिरंदारीचो पावस आमच्या भोंवतणी आसा जाल्यार ह्या सकाळी फुडें तुमी धांवून आयल्यात देवाक पळोवच्याक ताका मेळच्या. देखून ह्या घडये आमी मागच्या की विनंती करच्या की अनुभव करया देव आमच्या लागीं आसा या आमी ताचे लागीं आसा. आमी सांगच्या की चड मापान तो आमकां वळखता. देखून ह्या घडये मागच्या की म्हळ्यार मागचें म्हणटा आसतना विनंती करच्या की ताचो सांगात बगया ताच्या सांगात रावया आनी आमी मागलें सकट आमकां देव दिता. देखून आमची पातकां वळखून आमचे थंय तो गूण करची सकत वाळोवंक दी म्हणून मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो भगिवो सदांच अंकवाद मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकुर्द करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sunia kakutke, sunia kakutke, vista kakutke, vista kakutke. Sonia kakutke, Sonia kakutke. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सताच्या उजवाडान सदां जियेशींक. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen.
आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप. बेतेलाच्या याजक आमजियान इस्रायेलाच्या राया जेरबमावाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरबमाव तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतून पयस निर्वसीत जावन वेतलो. आनी आमजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान आमजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय. हांव फकत एक गोवळी आनी रुंबड कसो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायेलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायेला विरोध प्रवाद करिनाका, इसाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्य जातली, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तलवारीन मरतली. तुजो गांव मापून वांडटले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतून पयस निर्वसीत जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उदक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मदीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे बेबिरां भोव पवित्र, सदांच पाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. भांगरा प्रासा पोट, भांगरा प्रास मनाक, दादोसकायेचे. मोवां प्रास, पोळयेंतले वोवां प्रास, चड गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात, ते सगळे नीतीचे. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सगळो संसार देवान आपणा लागी राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मण्यार्पण आमचे ताबेन सोड दिला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू. तुमच्या सोबे आसो. माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एक दोनी सोडलो आनी पयले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदुआ थोडे जण एक आरीच्या पिडेकाराक ताचे खाटये समेत जेजूसाशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्रा मदले थोडे हो देव निंदो उलयता म्हणून आपणा इतल्या गुणगुणूंक लागले. जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांगडी चिंतना आडयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका बोगसाली म्हणचें वा ऊठ आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरिगाराक तो म्हणालो, ऊठ, काणगे तुजी खाट आनी सल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. एका प्रावाद्याचे आपोवणे खंयच्या नमुन्याचे? प्रावादी कोण तो? प्रावादी म्हणून आमी आयकलां जायते भोवटी. प्रावादी आमकां आपयता. एक 4 लक्षणां हांव सांगता एका प्रावादीची. प्रावादी आमकां आपयता, देवाच्या नांवान आपयता. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हूण जेजून म्हणा. आनी ह्या प्रावाद्याक देवाची खबर कितें, ह्या देवाची इच्छा कितें म्हूण जाणा आसा तो देखून तो लोकांक आपयता. आपयता कितें जावंक? सत ओळखून घेवंक, मन परिवर्तन करून घेवच्या देखून तो जागवणी दिता आनी लोकांक देवा करशी ह्या सता करशी आपयता. प्रवाद्याचें आनी एक लक्षण आसा, प्रवादी परगट करता. परगट कितें करता? पळया, सुलाबायेचो दाखलो, देवाचो बडवो दूत मरयेक बरी खबर हाडटा. देवाच्या नांवी तो मध्यस्थ जावन मरयेक परगट करता. देखून प्रवादी देवाच्या नांवान देवान कितें ताका सांगूंक सांगलां तें लोकांक परगट करता. आतां परगट करता म्हणटा आसतना उतरां विंसिना तो. देवान ताका कितें प्रेरण दिलां या कितें तांणी उतरां ताच्या तोंडान घाल्यांत तिंच तो परगट करता. कळ्ळें? आपालिपा करनासतना, लिपोवन दवरिनासतना, ह्या लोकां सारकें उलयनासतना देवा सारकें तो उलयता, परगट करता. दुसरें लक्षण, प्रवादी खंडन करता. सहड करून देवान तेज्या प्रवाद्यांक धाडिल्लें खंयच्या वेळार? लोक वाट चुकोवन पयस गेल्ल्या वेळार, पयस वेता आसतना. देखून लोक म्हणटा आसतना हांवें फकत सामान्य लोक न्ही, राय आनी देवाचे प्रतिनिधी, कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत राय देवाचो एक प्रतिनिधी, ते केन्ना वाट चुकून वेतात त्या वेळार अनितीचे ह्या असताचे खंडन करूंक प्रवादी येतात थंयसर. देखून उरल्या वेळार प्रवादी नांत की आसात,
पूण खंयच्या वेळार चड अदीक गरज आसा कित्याक उरल्या वेळार तांकां नियमशास्त्र आसा, देवाची कुशी कितें म्हणलें हें दोळोच सांगल्लें आसा. पूण तेंय विसरन ते आनी वाटेक वता आसतना खंडन करूंक प्रवादी येतात आनी निमाणे प्रवादी विनंती करूंक येतात. कित्याक लोक सादो नेणारी देखून देवाच्या नांवी आतां तो मध्यस्थ देवा आनी लोकां मदें मध्यस्थ न्ही. देखून लोक जर तर मन परिवर्तन जालो, लोकांक जर तर बदलूंक जाय, लोकांच्या नांवी हे प्रवादी देवाक विनंती करतात. आतां हांवें ही क्लास घेवच्या खातीर ही 4 लक्षणां सांगिल्लीं न्ही, गरजेची थोडी परत्यान हांव सांगता. प्रवादी पयलें जावन लोकांक आपयता देवाच्या नांवी. प्रवादी देवाच्या नांवी परगट करता. बरी खबर जावं पुरो ह्या देवाची खुशी कितें आसा ती. प्रवादी कितें वायट आसलें तें खंडन करता आनी निमाणे प्रवादी लोकांच्या तर्फेन देवा लागीं विनंती करता. भाऊ भयणीनो, ही लक्षणां हांव कित्याक तुमकां सांगता. भविश्या तुमी जायते फावटी शर्मावणी ह्या पवित्र सभेच्या मागण्यांनी आयकलां. पवित्र स्नानांत हरिएका क्रिस्तावाक पवित्र स्नान घेतिल्ल्याक आमकां ती दोडे मिसांव मेळ्ळा. आमकां हरी एकल्याक ती दोडे मिसांव मेळ्ळा. एक याजक जावंक, एक राय जावंक आनी एक प्रवादी जावंक. हे मिसांव आमकां बेश्टेच पवित्र सभेन घडोवन दिवंक ना. क्रिस्त कसो देखून आमच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार हे मागणे आमकां ह्या उल्लेख मणियारी करता. क्रिस्ताच्या मिसांवांत तो राय जालो, याजक जालो, प्रवादी जालो. देखून आमकां हर एकल्याक हे मिसांव मेळ्ळा. हांव तुमकां हे बरो एक दाखलो दिता सुलभायचो. तुमी याजक गी, तुमी सगळीं याजक गी. हांव याजक, पूण तुमी याजक गी. सामान्य याजक म्हूण म्हणलें आसा पवित्र सभेच्या शिकवणेंत. आतां ताचो तर्क करूंक वेळ न्हय. जाल्यार हांव एक सुलभायचो दाखलो दिता मिसा वेळार. भावा भयणीनो, मुजें आनी तुमचें आमच्या सोमेस्तांचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण याजक म्हणटा. आमच्या सगळ्यांचें देखून पाद्र्यापान मीस केलें, आमी घालें पळोवंक आयलें हांव ना. आमच्या हरी एकल्याचें हें मीस. हांव तुमचे तर्फेन एक याजक तुमचे तर्फेन मध्यस्थपण घेता आनी लोकांची मागणी देवाक उबारता. म्हजो कितें कायदो या म्हजो वावर मध्यस्थपण घेवचो मात्र. हें बलिदान आमच्या सगळ्यांचें. आतां हांवें ह्या पुलपितार रावून प्रवादी म्हणून म्हणल्यार उलयत, पूण आमी सगळीं प्रवादी गी. आमी सगळीं आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं एक प्रवादी सयत प्रवाद्याचे आपोवणें आमकां मेळ्ळां. देखून कशें तें प्रवाद्याचें आपोवणें मेळ्ळां म्हूण आतां कित्याक शर्मा असो वेळ मोठो वेळ जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें 4 लक्षणां हांवें तुमकां सांगलीं. तो आपयता, परगट करता, खंडन करता आनी विनंती करता. देखून आमी हरी एकल्यांनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हें करूंकूच आसा. कशें करूंक आसा कांय आनी अवकाश मेळिल्ल्या वेळार आमी सविस्तार तुमकां समजयता. पूण हें पाळटा आसतना कसल्यो अडखळी येतात 1-2 संगती आयच्या पयल्या वचपात हांव सांगता. थंयसर आमोस प्रवादी आसा. इस्रायेलांत इस्रायल उत्तराचो भाग जुदा सकिलो गांव आसलो, जेरुजालेमाचो गांव. आतां ह्या आमोस प्रवादीक चड करून उत्तराच्या भागाक प्रवादी करून देवान नेमला. आनी हो आमोस प्रवादी कठीण उतरांनी दाया दक्षिण करनासतना लोकांचे ह्या रायाचें खंडन करता. आतां खंडन खंयसर तो करता? बेतेलांत करता. बेतेल जायत्यांनी तुमच्या घराक नांव दिल्लें आसा, बेतेल 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 म्हणून. बेतेल. आतां हें बेतेल उत्तराचो भाग. थंयसर जेरोबाम रायान 2 कितें पुण्यस्थान केले, देवाळां केलीं, बेतेल आनी दान म्हणल्या कडेन. आनी ह्या बेतेलांत ती देवाची वस्ती जाताली. आका अब्राहमाक पयलें
आनी ताचे उपरांत जाकोबाक कितें त्या शिडयेचेर या निसणेचेर देवान वयर सकला वेचें तें दर्शन मेळिल्लें त्या जाग्यार पवित्र जागो तो. जेरुजालेमाक टेंपलाक आणखी पवित्र स्थान म्हणलें फावो जायनातल्या वेळार बेतेल प्रमुख स्थान घेवन आसलें उत्तरांत. पवित्र जागो बेतेल. पूण आतां हो जेरोबाम राय कितें करता? मुर्ती पुजा सुरू करता आनी देवाक तें केदींकच सोसून वचना. मुर्ती पुजा पवित्र आसलें स्थान सावकास करून जेरोबाम आतां मुर्ती पुजेचें स्थान करता. तुजो देवोत्सव वांकडो जाताना देवोत्सव सतानीस तुजो देव न्हय जाल्ल्या वेळार तुज्यो वाटोय वांकड्योच. समजल्यात? आमी असो अर्थ सांगचो आमकां प्रावाद पळोवन आमकां हरी येतल्या. जर तर घरांत बापोयच अनैतीक जिणी जी येता भुरग्यांक ताणें कशी देख दिवची? भुरग्यांक सांगूंक जाता की अशें सारके वाटेन चल, पूत म्हणूं का तुमचो सारके वाटेन पयलें चल. देखून रायच अन्य देवांची पुजा करता आसतना लोकां थंय जावं पुरो देव निंदा सुरू जाली, अनैतीकपण सुरू जालें, अनीत सुरू जाली. ह्यो सगळ्यो संगती आतां आमोस प्रवादी कठीण उतरांनी खंडन करता. आतां हें खंडन करता आसतना कोणाक पुकू जाता? थंय कोणाची पाळां गुंड रोमोवन गेल्यान न्हय, तांकां कांप सुरू जाता. कोण? आयच्या पयल्या वाचपान आमाजिया ह्या देवाळाचो पुजारी, देवाळाचो याजक तो, ताका पुकू जाता. आतां ह्या प्रावाद्यान ह्या नमुन्यार खंडन करता आसतना कांय लोक बदलालो. देखून तो कितें करता? आळे आमोस येवन तुज्या हांगा कितें देव निंदा उलयता म्हूण जेरोबामाक कंप्लेंट दिता, रायाकच कंप्लेंट दिता. रायान जर तर ताची तणकी केली जालें म्हाका आनी समाधान म्हणून. ताच्या उपरांत तो आमोसाकच सांगता तूं वच आनी दक्षिणेक थंय वचून प्रवाद कर. हांगा कित्याक तुका काम? हांगा हांव ना गी, आमी नांव गी. ताच्या उपरांत आमोस प्रवादी सांगता आपणा विशयांतच तर्क करन आपूण कोण? आपूण सादो मनीस आसुल्लो. आमोस आपणाचे आपोवणे तांकां विवरसिता. भाव भयणीनो, हातूंत गरजेच्यो 2-3 संगती आमी समजूंक जाय आसच्यो. जर तर तुमकां अवकाश मेळटा आयचें पयलें वाचप, घरा वचून परत्यान वाचा. भोवा पुरबायेचें वाचप हें निमाणें. आमोस प्रवादी आपल्या आपोवण्या विशयान सांगल्या उपरांत सांगता तुमी आयकनात न्हय. हांवें उतरां बदलूंची आतां. तुमी आयकनात न्हय? तुजी बायल कितें जातली? वेश्य जातली. कित्याक? तुजो जीव वगडावन गेल्या उपरांत तिका आनी तिची कॅर घेवचो कोणी ना. तुजी भुरगीं तालवारीन मरतली. तो शिराप घालना आसली हकीकत सत विशय ताका सांगून वेता. भाव भयणीनो, आमी कुटुंबांत हरी एकली आमी प्रावादी. तूं हांव आमी प्रावादी. आमचें सत वाऱ्यार दलच्या तणा बरी गी, खंयच्या कुशीक वारें येता त्या कुशीक गी, या आमचें थंय सत आसा तें सांगचें धैर्य आसा. व्हडल्यान भोवमान, आतां हांव मायकाचेर व्हडल्यान भोवमान सांगता, व्हडल्यान भोवमान सांगचो सत्य न्हय. सत थोड्या फावटी गुपीत आसता, सत थोड्या फावटी मोवताळ्याचेंय आसता. पूण सत मुखापाटी म्हणून कितें तांतूं तफावत करिना. आमकां तें धैर्य आसा गी. अमाजियान याजक जाल्ल्यान उतरां प्रकार संदर्भा प्रकार सततच गुंडायलें. ताणें रायाक सांग जाय आसलें, आमोसान सांगलें सत. देखून आमी जिणी बदलिया. ताच्या बदलाक ताची पाळां कातरन वेतात म्हणल्या खातीर तोच तुजें काम हांगा न्हय थंय वच म्हूण ताका धांवडायता. सताक ताणें धांवडायलें, दोळे धांपले, ह्या ताचो फायदो जोडलो. भाव भयणीनो, उपरांत ह्या बेतेलाक, ह्या उत्तरेच्या इस्रायलाक कितें जालें जाणांत? जेरोबामाच्या काळार न्हय, ताच्या भुरग्यांच्या काळार सगळें सत्यानाश जावन गेलें. सगळें सत्यानाश जावन गेलें.
उबार एक तुमी पागोर बांदतात दोरो बांदतात तुमी पुरा कन्स्ट्रक्शन केल्ले तुमी जाणात एक शेड फातोर आसा आमी बरे तांबडे फातरांनी दोरो बांदता न्ही शेडी फातोर आसा शेडी फातोर पोंदा घाला तुमचो दोरो घट उरता आईच्या बरी पावस पडलो माती करगून गेली दोरोय कोसळून पडलो दोळो उपरांत तुमी कितलोय बांदा पूण पाट तळच या मूळच जर तर हालचें आसा करगून वेचें आसा उपरांत तें सगळें कोसळून पडटा देखून जेजून ओपार दिल्ली कोण रेवेचेर बांदता तें घर ताचें कोसळून पडटा असाताचेर बांदचें नाका सताचेर बांदया सत आमी म्हणटा इंग्लिशान कॉम्प्रोमायज करता करिना सत आसा तें सांगता सत देवाच्या उपादेसा प्रकार चलता देखून भाव भयणीनो दिसपडत्या जिणयेंत जावं पुरो आमच्या भुरग्यां लागीं आमी उलयत आसतना जावं पुरो आमच्या बिझनेसांत जावं पुरो एकामेका लागीं उलयत आसतना आमच्या संभाशणांत कितलीं घडपां आसात आसलें आसा तशें सांगया पूण आसलें आसा तशें म्हणून थोडे बरी निट्ट सांगूंक जायना ते खंयच्या नमुन्यान सांगूंक जाय त्या नमुन्यान मात सांगूंक जाय हांवूच पळय आतां ह्या मायकाचेर हांगा तूं उलयता आसा ओ थंय रावून हांव व्हडल्यान उलयल्यार तुमी पत्र्या कितें काय चडून आसा तुजे लागीं तुमी म्हणटात म्हाका खंयच्या वेळार कितें उलोवंक जाय तें मात्र उलया त्या वेळार देव आमचे प्रावादपणी मानून घेता आनी आमी खरी प्रावादी जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या परिसरांत जातल्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत हें बलिदान आपल्या मनात आमच्या नेक्या पयसविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्कना नितळ कर आनी सर्गेचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयचे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्तांव तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतली आमकां सुरोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मुरयेचे उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर क्रुसार आपले हात विस्तारून ताणें कसमरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापे केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली
देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलीं आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेच्या विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगती, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दंडुता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां वगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौभे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका वाटें मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान म्हज्या भूर काळीचे मुखार तुज्या. Ditai buduci Picasso, tu sognerai farsaso. Ditai buduci Picasso, tu sognerai farsaso. E Gesù e calzon mucha. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं आनी हे बरी सदां बाळता त्या मोगान एकवटून ससनाक बाळता तो सोलो फळ आमी काढूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सौभे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं.
प्रागच्या बळका जेजूचे नवे मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सोमचो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावची येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडागोल कर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता तुमच्यो सगळ्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया आनी चड करून जर तर अनैतीकपणाक आमी वळख जाल्ल्या आसां ह्या घडये ताचेर जैत व्हरूंक आमी एक प्रवादी सारकें जियोंक जेजू आमकां आदार दिवं म्हूण मागया पिडा शिडा आसली ती सोसूंक ह्या देवा थंय उबारोवंक जाय पुरतें बोवाळ कृपा देव फावो करून मागया सांगता मागया हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयलां बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण मेळटल्यान कांय नमान बरी एक रुपये बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येयलो नमान बरी एक रुपये बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येयलो नमान बरी एक रुपये बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येयलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका सदां वर्णुच्या आमेन जेजू बाळकान आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोमे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना वचून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा
देवाचे Jesu berkasih taruka bukli kaita wajah disa Musyacha pusnara amcha sambarnara Ulai kichakakara Musya bangsam tusol molai lo Patka bubrale amkawur kadle Langbi kayin chihelo Tupya tay buta salo Seika somuku solo Nama Jesu parka Segi chataroka Bukli kaita wai jadisa Musyacha posnara Amcha sambarnara Ulai kichakakara Mukal putra sobe Aunquar muria shirwati Amka वर्षाचे करून निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.